Very important aspect. Early morning when you get up, you go to the tap and you don't get water. Then all the things come on PWD. But it is not like that. PWD is working 24 hours actually. 24 hours we are working and we are trying to give water. But some areas there are problems, and now in this office here, most of the issues of Kandoli, Kalamud will be solved. Because you will have a very close, you don't have to go to Mapsa or Dattawadi where our other offices are there. So any grievances sir, you can give to this. As I am a chief engineer, I am monitoring personally. You can, your minister also will tell you, after my joining here as chief engineer, lot of things have been this. There are many projects coming up which will completely satisfy the problem. Now there is no floating population. But whatever shortfall is there, about 5 MLD, after the 15 MLD plant at Porvory is commissioned, and also one 15 MLD or 30 MLD plant is there to come up at Pillar, for which minister has tried for the land. So after that coming another 1 year we can say. So all your problems will be sorted out. Long awaited offices which we wanted in our village, electricity and water, where in two different corners PWD water was in a small office and we could never get to meet the junior engineer or the supervisor, and people were having a lot of trouble, sir, lot of trouble to meet them. And electricity was away from the panchayat again, and they also were having problem because that office was not comfortable for them. The health department was close by, there was no proper parking, and they had a lot of problems. So we requested our minister to hand over this school. So he spoke to the chief minister and we could get this school, which we shifted to Dando primary school. And with the help of a lot of good Samaritans, we could do this office up solely. And now at least we hope that PWD water, we shouldn't have a problem in Kandoli, since we have the engineers next to us. डिमांड ऑफ वॉटर म्हाका दिसता भरपूर आहा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी आमी टेल एंडाक आसा, आनी जेन्ना आमी टेल एंडाक आसा आमकां उदक सदांच लास्ट येता. इतली वर्सां उदकाची येदी मोठी समस्या, आनी कोणेच असो लक्ष घालूंक ना की बिल्डिंगां वाडटा, टाउन प्लॅनिंग परमिशन दिता, पंचायत लायसन दिता, हॉटेल्स येयली, रिसॉर्ट्स येयले, अपार्टमेंट्स येयले, गेस्ट हाऊसेस येयले, पूण उदकाची पायपलायन ती तेदीच उरली. म्हाका दिसता कितलेशेच भासाभासी जाल्यो असेंब्लीन, गेली 10 वर्सां जाली, तेजे पयलीं जाली, पूण वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो कोणेच चिंतूंक ना. जेन्ना अशीच एक मिटींग जाली, आमचो ऑनरेबल डिफेन्स मिनिस्टर जेन्ना तो जावन गेलो, चीफ मिनिस्टर आसलो, तेणे फायल मूव केली की पोरवोरी ह्या गांवांत आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालया म्हणून. कित्याक रॉ वॉटर पायपलायन तिलारीची थिंगा येयल्ली आहा, आनीक रॉ वॉटर पायपलायन कलांगुटूय येयल्ली आहा, आनी थिंगासर व्हडले सांप बांदून हे उदक घेवन अनट्रिटेड वॉटर ट्रीट करून फिल्ट्रेशन करून हे लोकांक दिवप, हे सोल्युशन म्हणून आमी मानून घेतले. पोरवोरीचो सांप आख्खो रेडी जालो. 15 MLDचे उदक तितून आतां भितर येतले. ट्रिटमेंट प्लांट जो 3 घालपाक जाय, 5 MLD, 5 MLD, 5 MLD, हो म्हाका दिसता एक 5 MLD रेडी जाला, आनी तेजे आमी इन्स्पेक्शनूय केला फाटल्या दिसांनी. हो बाय नेक्स्ट मंथ जर स्टार्ट करून लोकांक दीत जाल्यार एडिशनल उदक कलांगूट आनी कांदोली आमकां मेवतलें. कलांगुटान एवरी सेकंड डे उदक येता आमकां फॉर 2 hours. हे आमी एवरी डे दिवंक पावतले, पूण 5 MLD पयले पोरवोरी स्टार्ट जावपाक जाय. कांबळी वॉटर सप्लाय जे आसा ते वाल उदक बरें खबर आसा. कित्याक सदांच आमचे आमदार जाल्ले ते शिकून येता, आनी शॉर्टेज जें उदक आसा तें आतां येता खंयच्यान अस्नोड्या साकून लास्ट हांगसर पावता. कलंगूट, कांदोळे, बागा हे एरियेक पावता आसतना वाटेर म्हाका दिसता
कितले आसतले वाल 50 वाल आसतले आणि सगळे वाल बायका बाबा खबर आसा खंय बंद केला कितें आमची इंजिनियर सामकी बरी बायका लोक सांगतात खंय खंय अमूक कडेन डायवर्ट केल्लें आसा उदक चड प्रमाणात अशें तरेन म्हणजे हें उदक जें आसा म्हाका दिसता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक 14 MLD मिलियन लिटर पर डे जाय 14 MLD पर लिटर जाय म्हणजे रिक्वायरमेंट आसा आणि त्या प्रमाणे आमी सद्याक 12 MLD सप्लाय आसा 10 MLD सप्लाय आसा 4 MLD शॉर्टेज आसा आणि हे 4 MLD शॉर्टेज जे आसा ते तितल्या बेगीन आमी सप्लाय जावपाचें काम तुवें जो 6 कोटीचो प्रोजेक्ट घातलेलो आसा आता तो ऑगस्टाक फर्स्ट विकाक उक्ती जातले विद्रो कॉन्ट्रॅक्टर तितूर 1200 क्युबिक मिटराची ग्रावंड लेवल रिजर्वर आसा ओव्हरहेड रिजर्वर आसा आणि हे काम कंप्लीट जातकीर हे 4 मिलियन लिटर जे आसात ते सप्लाय जातले आणि त्यांनी आता ओवरऑल कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंटाच्या विशयी त्यांनी आढावा दिल्लो आसा